तेच जाल्लो हांवें आनी तेजेर चर्चा आमची खूबशी चर्चा जाली. आमचे सगळे PCCF कमल दत्ताजी, प्रवीण राघवजी, आमचे बाकी सगळे आमचे ऑफिसर्स, आमचो सुजीत कुमार डोंगरे, नवीन आणि बाकी सगळे जे आमचे सिनियर ऑफिसर जे हांगा DCF नॉर्थ, DCF साऊथ आणि आमचे ACFs. मेन म्हणजे कितें आहा की तुमी प्रेसान म्हाका प्रश्न पयर विचारलेले की टायगर डेथाचे बद्दल तुमी विचारलेले. हांव ते टायगराचो पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट एंड प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आमकां आयला ते तुमच्या हातीन दिता. तुमी मागीर तुमचे मदीं सर्क्युलेट करून घ्या आनी ते पब्लीश करा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रान्सपरंटली काम करता. ते फॉरेस्टान योग्य तरेचे डिस्कशन करून आमी ते सगळे जे कितें म्हायती घेवपाची आसली म्हायती घेवन जे लॅबॉरेटरी एंड फॉरेन्सीक जे कितें टेस्ट करपाचे ते सगळे टेस्ट करून ते रिपोर्ट जे आमचे कडेन आयले ते तुमकां दिता. ते तुमी मागीर ते योग्य तरेन ते मिडियाच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावपाचो तुमी प्रयत्न करा. दुसरें आहा की गो रेड्याचो प्रश्न जो आहा आनी आतां आमी पुलिसीक सांगलेलें ते फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें मत एक आसा आनी पुलीस डिपार्टमेंट कडेन आमी ऑलरेडी आमचें मत कितें आसा तें ऑलरेडी हमने भेजा है ना पुलीस को. पुलिसाक आमचे कित्याक जेन्ना जेन्ना गो रेडे जो आहा जेन्ना बायसन आहा तेजो अटॅक जेन्ना जाता तेन्ना तेजो अटॅक वेगळे तरेन जाता. आनी हें हांगाच न्हू, आयज देशभरान जेन्ना बायसनाचो अटॅक जाता कोणाचेर काय खंयचे इंडिविज्युअलाचेर आनी तो भुरगो गरीब भुरगो म्हाज्या मतदारसंघाचे जे हांवें पूर्ण परिवाराची जबाबदारी हांवें स्वता घेतलेली आसा. तो विशय वेगळो जालो, तो म्हाज्या मतदारसंघाचो विशय जालो. पूण आयज बायसन बेतोडा आमी ऑलरेडी ठरयलें की बायसन थंय सकयल पाणी पिवपाक येता तो विशय बी चर्चा जाल्लो आसा. मेन म्हणजे आतां हो विशय कसो आहा हो विशय पुलीस कडेन पावल्लो आसा आनी पुलिसान ते डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आहा. हांव हेजे फुडें कांय उलोवंक शकना कित्याक तेंचे चर्चा कम्युनिकेशन बी चालू आहा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आपलें मत कितें आहा तें ऑलरेडी पुलिसे कडेन धाडलेलें आसा आनी पुलिसान ते योग्य तरेन इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आनी म्हाका दिसता आनी इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आहा. सर फायंडिंग्स कितें आहा जे टायगर जो रिपोर्ट ते तुका हांव ते इतले व्हडले वाचपाचे ऐवजी हांव झिरॉक्स काडूनच तुज्या हातीन दिता. बट मेजर फायंडिंग अशें कितें अबाउट डेथ आनी ते सगळें बरयलां हांगा. ते तुमी वाचा न्ही मातशें. तुमी सगळे मंत्र्या कडल्यान तुमी अपेक्षा करता तेणी सगळे वन लायन म्हणजे ते सगळे दिल्ले आसा, सगळे बरयल्ले आसा. कन्क्लुजन जे आसा the cause of the death is inconclusive owing to the advanced decomposition stage of the carcass. For further investigation, samples are collected and submitted for toxicology, forensics and DNA analysis via number ते बरयल्ले आसा. हे सगळे घातलेले आसा. हे सगळे आमी हांगा पोचिंगाचो विशय ना, कांयच ना. तेजे कांय गोश्टी तेजे गावल्ले आसा ते सगळ्या गोश्टी कांय गोश्टी रिकवर जाल्ले आसा. म्हणून हांव इन डिटेल तुमी मंत्र्या कडल्यान रिपोर्ट जाय आशिल्लो तुमकां हांव रिपोर्ट दिता. ते रिपोर्ट तुमी वाचा, तुमी जाय तसो तेजो पब्लिका कडेन पावपाचो प्रयत्न करा. पूण पोचिंगाचो विशय हांगा ना आनी पोचिंग हांगा जावंक ना. फिमेल सर ते सद्या ते कळना कितें आहा ते कित्याक तेंचे चालू आहा ते आतां पर्यंत जे आमचे कडेन डिटेल जे आयिल्ले आसा ते डिटेल हांवें ऑलरेडी तुमचे कडेन ऑलरेडी दिवपाचें केलां. तुमी मागीर प्रेस कितें आहा ते योग्य तरेन ते हें करा. दुसरी गोश्ट परत सांगता, बायसनाची डेथ हे फर्दर इन्व्हेस्टिगेशनाचो मॅटर आहा. ते पुलिसे कडेन पावल्ले आसा. पुलिसान ते फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आहा. बायसनाची डेथ जेन्ना जाता ह्या तरेन डेथ जायना तितकेंच हांव सांगूंक सोदतां. पुलीस ते करतले योग्य तरेन कितें आहा ते इन्व्हेस्टिगेशन ते करतले आनी हे रिपोर्ट जे आहा रेकॉर्ड ऑफ पोस्टमॉर्टम एग्जामिनेशन आनी जे कितें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो नोट आहा हे नोट हांव तुमकां दिता. हेजे फुडें म्हाका दिसता हांवें चड उलोवपाची आय शूड नॉट स्पीक मोर दॅन दीस. हे सगळे तुमी मागीर सर्क्युलेट करून ते तुमी घ्या. हे गे रे तुमकां कळटा न्ही, प्रेसाक सगळें कळटा आजकाल. प्रेस कॉन्फरन्स ना तरी बी तुमी पावले. आतां सगळें तुमकां दिल्लें आसा. आनी दोन गोश्टी आहा, पोचिंग जावंक ना. बायसनाचे डेथ तो शब्द वापरपाचे पयलीं फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसान करपाची गरज आसा. चल.